पळय आता सरकारान कितें केला खबर आहा 3 जिल्हा केला. तिसरो जिल्लो आमचो कुशावती नदी प्रमाणे तेजें नांव दवरलेलें आसा. म्हाका सरकाराक एक विचारीत जाता, बाबा तूं एक एक प्रॉडक्ट करता पळय बरी गजाल आहा, वायट गजाल ना. अशें कित्याक चड लोक हितून जॉयन जाले, चड जिल्हा पंचायतीचे मेंबर येयले की फाल्यां काम बरें जातलें. पूण तुका दिसता हे गोंयान आमचें कितें काम बरें जाल्लें आसा? आमच्या वास्कोचेच घेया. आमच्या वास्कोन 20 कॉन्सुलर आमी आसतना काम जायना म्हणून त्या वेळार 25 म्हणून कॉन्सुलर केले. 25 कॉन्सुलराक सुद्दां वास्को कुसलेलेच आहा. आज सुद्दां लोकांचे फोटो येता पेपराचेर की हो पळय वास्कोन कचरो आहा म्हणून, वास्को जळमळा कचरो आसा म्हणून. सड्यार पळयनाका, वास्को हांगा पळय न्यू वाड्यार पळोवनाका. कितले फावटी हांवें फोटो घालून हें केला. असलें चालूच आसा. आमचें हें स्मार्ट सिटीचे 30 कॉन्सुलर आनी हेका लागून तें स्मार्ट सिटी. म्हाका एक सांगा, हांगा पणजेन कितले फावटी ह्या रोडाक लागून आमी उलयले, हांगासर एक्सिडेंट जाले, भुरगे मेले हांगासर, एक धरून कितले तरी लोकांचे हात पांय मोडले. प्रत्येकाचो वाडो हांगा प्रत्येकाक कॉन्सुलर आसा. एक दीस तरी ते इंजिनियरा वांगडा जावं त्या कामगारा वांगडा आपल्या वाड्यार काम बरें जावचें अशें म्हणून एक तरी कॉन्सुलर दिसलो. सरकार हें वाडोवपाक कितें चलता तें बरें आसा. मागीर आतां सांग 2 जिल्हा आसले, सावथ आनी नॉर्थ. हे 2 जिल्हा मदीं त्या मेंबरांक आज पर्यंत कितें बरें बेनिफीट दिला ना. कांयच तुमचें तांकां जाय तशें कित्याक तेंच्यांनी जर बरें काम करीत, आमदाराक खंय तरी कमीपणां येत अशें बी दिसता का कितें? आनी पयर आमचें तुका खबर आहा, चीफ मिनिस्टर वरात सांगता तुमी आतां एक आमदार कशे आनी तुमी काम करूंक जाय, तुमी हें करूंक जाय, तुमी तें करूंक जाय. पण तांकां अजिबात तांकां ज्या प्रमाणे काम दिवंक जाय तशें ते काम दिना. आमच्या वास्कोन आमचे चिखले हांगा बिर्ला जी अनअपोज हाडली आमदारान एक कॅन्डिडेट जिल्हा पंचायती लास्ट टायमार, तेणें एक प्लास्टीक काडून अशें कुशीक उडोवंक ना केन्ना त्या गरिबाच्या बस्तीन वचोंक ना तेन्ना खंयसर येवंक ना. टॉयलेट म्हणून केलो, आज ओपन केलो, दुसरे दिसा पासून ते सगळे बंद. इतले घाण घालून थंय दवरली. मग कित्याक मेंबर करप आनी कित्याक तुमी हे एक्स्ट्रा वाडोवप, जेणे करून तुमकां जाय तशें दोनी हातीन चोरूंक लुटूंक हें सगळें करपाक? आतां कुशावतीच्या नदीच्या आयल्या पयल्यान खंय तरी जागो आसा, कितें आसा तें तुमकां कळपाक जाय. परत तो दोंगर सगळो काबार करपाक जाय अशें म्हणून तुमचे मेंबर थंय रावपाक जाय. अरे जोन तुमचे जिल्हा आसा ते तुमचे कडेन सारके जायना. आतां एक काम करुया, 2 चीफ मिनिस्टर करुया, एक सावथ गोवा चीफ मिनिस्टर आनी एक नॉर्थ गोवा चीफ मिनिस्टर कर मरे. तुका मात्र एकूच खुर्ची जाय आनी बाकीच्या कडेन सगळे 2 खुर्च्यो 3 खुर्च्यो अशें जाय तुका. तिसरी गजाल आनी एक आसा, जेन्ना ताका दुसऱ्या पार्टीचे लोक हाडपाक जाय पळय त्या वेळार तेणी कितें केलें, त्या वेळार आपणे डेप्युटी सीएम केलो. जेन्ना दुसरी पार्टी फोडपाक जाय, काबार करपाक जाय तेन्ना तेणें डेप्युटी सीएम करपाक झेत मारले. आतां खंय आहा? तुज्या हेजो विस्तार कर मरे. तुज्या हेजो विस्तार करपाक जाय म्हणून कळना, लुटूंक जाय तें तुमकां बरें कळटा. सावथ गोवा नॉर्थ गोवा आसा तांकां पयलीं बरे भशेन दिया. आमी बॉम्बे बिम्बे वचून येता, येदी व्हडली सिटी ती बॉम्बे, ह्यो कचरो मेळना. धा जावच्या पयलीं सगळें चकाचक साफ. आनी हांगा पळय सगळें गोंय काबार केल्या. 3,500 स्क्वेअर मिटर हे किलोमिटर आसा. 3,500 किलोमिटर आमचें गोंय आसा. आनी हे 3.5 किलोमिटर जर आमकां साफ जायना फायदो कितें? गांवांत तर म्हणून आपल्या जाग्यार लोक झारण मारतात आनी उजो घालतात. सिटी कितें? 4-5 सिटी आहा, किड्यान भरलेल्या, कचऱ्यान भरलेल्या, घाणीन भरलेल्या. ते तुमचे कडेन साफ जायना. आनी कुशावती आतां म्हादई काबार केली, आतां कुशावती काबार करपाक असलें हें सरकार जाल्यार अशें स्वार्था पोळी ते आतां भाजून काडटा. अरे पयलीं 2 जिल्हा आसा तांकां तरी समाधानान काम करा मरे. कॉन्सुलर आहात ते तशें आतां आमच्या वास्कोन खंय 27 करतले, बरी गजाल. जितले लोक वाडटले पंचायत हेतून तितले तुमकां काम बरें जातलें म्हणून. पण आमचे वास्कोचे कॉन्सुलर आहा ते टुराक चड आनी गोंयान कमी दिश्टी पडटा. सगळेच कॉन्सुलर तशें आहा, प्रत्येक जाग्या वयले कॉन्सुलर आहा ते टुराक चड वयतात आनी गोंयान कमी आसा. कसले थायलंड कसले जाग्यार खंय भोंवोन आसता, आपल्याक जाय तशें हें करीत आसता आनी जाय तसो पयसो इन्कम कांय ना. भोवमान आहा तो फ्लॅग आहा तो डबल कलरचो फ्लॅग घालून दवरला वास्को. ते रीत ना तांकां, देशा बद्दल कांय ना. हांगा एक स्मार्ट सिटीन
इतले लोकांनी बोवाळ घातलो. एक दीस कोणाक ते कॉन्सुलर वाड्याचो कॉन्सुलर आसता दिश्टी पडलो ना नाल्यार बायट दिली ना. कसले हेका लागून तुमी हे वाडयता कसल्याक लागून? बरी गजाल आहा तुमी अशें वाडयता जाल्यार तांकां कामूय करूंक जाय. पयर आनी तांकां वायस चेअरपर्सन करता त्या वेळार आमच्या चीफ मिनिस्टरान व्हडलें बरें भाशण दिलें की तुमी लोकांच्या म्हाज्या घरापर्यंत काम कर. म्हाज्या घराची योजना तुजी फेल. तुका जाय फक्त लोकां कडेन कितली प्रॉपर्टी आहा ती, कित्याक तुजे कडेन तो अंदाज ना. गव्हर्मेंट लँड खंय आहा तें तुका खबर ना. गव्हर्मेंटा कडेन प्रायवेट कितली लँड आहा ती तुका खबर ना. हे तुका खबर नासल्या कारणान तूं दलाल जाला न्हू. त्या दलालाक लागून कितली प्रॉपर्टी खंय आहा कितें आहा करून म्हाजे घराचें नाटक करता. कांय जावपाचें ना. लोकांची प्रॉपर्टी विकपाक तुका आनी ज्यांच्यांनी कोणानी जागे हाडयल्या म्हाजें घर म्हणून आनी कितलो स्क्वेअर मिटर हाडयला 200 मिटर नाल्यार 250 मिटर एज पर कायद्या प्रमाणे दितले. बाकीचं सगळं जप्त करतले हे सरकार. आणि हेकाच लागून हांकां नाका जाली कुशावती आशावती मायावती हे सगळे हांकां हे येवजोन येयल्ले आसा. नाजाल्यार कांय ना. हांकां लोकांक लागून कोणाचें कांय ना. माधई आमची काबार केली, कुशावती आतां काबार करपाक दोंगर सगळे पळोवपाचे आनी ते करता. पयलीं हे 2 जिल्ला जे आसा ते जिल्ल्याक समाधान तरी लोकांक कितें काम केलां म्हणून दाखयता. एक काम दोन्ही जिल्ल्याचे दाखया तुमी बरें बरें काम केलां म्हणून. आमदार खंय तरी तेंच्यांनी काम करून तेंचें नांव जायत गाय आनी फाल्यां आमचेर पोटार येयत गाय अशें म्हणून आमदार हे करीत रावता. आनी आतां पळयना आतां तेंच्यांनी आमच्यांनी आपले लोक जिखून हाडलेले आसा तांकां सुद्दां दामून दवरतले. कित्याक तांकां MLA जावपाक दिवचे ना. चीफ मिनिस्टरान म्हटलां खरे तुमी आमदाराच्या जाग्यार म्हणून, पण हे सगळे बंडल सगळे नाटक हे सरकाराचे जिल्हा न्हू. आतां म्हाजे जाल्यार मागणी आसा. बरी गजाल तुवें कितें केलां तें, पण आतां एक काम कर 3 CM कर. 3 CM कर. नॉर्थाक एक, सावथाक एक आनी कुशावतीक एक गांवांत. पण म्हाका एक सांगा मॅडम, कुशावती तेन्ना हो जिल्लो रेडी करता तेन्ना तेजो डेव्हलपमेंट स्कूल कॉलेजीस हे सगळेच इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जातलो आनी खंय तरी गांवचे उदरगत जातली, खंय तरी शहर जातलो अशें दिसना तुमकां? खंय तरी बरें पण जातलें कित्याक? अरे तूं म्हाका एक सांग, हांव आतां इतलें तुका सांगलें तें कितें दिसता तुका? एकूय कॉन्सुलर उदरगतच जाल्या. स्मार्ट सिटीन एक दीस तरी एक कॉन्सुलर भोंवताना तूं काम करताना येवन पळयलो कितें मोडटाना तेणें बायट दिली अशें म्हणून तूं पळयलें? कोणाक तरी काळजान दुख्ख आसा गोंया बद्दल अशें पळयलें? तूं म्हणटा शाळा कॉलेज हे सगळें हे ते 60 स्कुलां गव्हर्मेंटान आपली बंद केली. खंय आसलो तुका खबर ना? 60 स्कूल तेणें बंद केले. कितें उदरगत गेल्या? आज जॉब दिता म्हणून सगळे जॉबाचे हे काबार करून दवरलेल्या. कितें दिलां ह्या सरकारान तें म्हणून सांग. 2 जिल्ला आसा त्या मेंबरांक तुका सांगली आमची ही ती हाडलेली पळय सांकवाळची पंचायतीची ती जिल्ल्याची मिनिस्टरान आपले म्हणून हाडली अनअपोज हाडली. एक प्लास्टीक अशें उखलूंक नितळ करूंक ना तेणें. अशें सगळ्या कडेन आसतलें. त्या जाग्यार आमी भोंवता म्हणून आमकां कळ्ळें ती बुरशाचे बुरशे आसा. कितें उदरगत करतले? वयल्यान थंयसर सगळे पाड घातलेले आहा. ते मेता हितून आमचे मेता स्ट्रीप दिल्ली गव्हर्मेंटान ते मेता थंय सगळे पाड घातलेले आहा. मागीर बिट्सान 5-6 भुरग्यांनी आत्महत्या केली. हेंच्यांनी एक दीस तरी वचून थंय चवकशी केली. कसली उदरगत म्हणटा तूं म्हाका सांग. 60 स्कूल जेंचे बंद जाले. तुम्ही एकटेच अपोज करता, बाकीचे सगळे हांवें रियलिटी सांगला. बाकी कोण कितें सांगता तें म्हाका लागना. म्हाका तेंचे पडोनूय वचोंक ना. आनी हांव रियलिटी सांगता कितें सरकार करता आनी सरकार कितें करिना सरकाराक कळपाक जाय. आमचे जे मेंबर आमी जिखोन हाडटा ते काम करता. रस्त्या वयली झाडां तशीच्या तशी पडलेली आहा. म्युन्सिपाल्टीचो गटरांतलो कचरो थंयच्या थंय आसा. पावस येयलो सुद्दां जाल्यार सुद्दां तशें कामगार तांकां घेवंक मेळना. हे सगळे पाड म्हणटा की इन फ्युचर तेजो फ्युचर ब्रायट जातलो म्हणून. हय बरोबर आहा. कित्याक ब्रायट जातलो म्हणटा? कुशावतीचे दोंगर आसा पळय तो सगळो ताका खावपाक मेळटलो, तो सगळो ताका विकपाक मेळटलो. बरोबर आहा. तो एजंट न्ही सगळे जमीन आनी हे बी विकपाचो दोंगर बिंगर ताका लागून तशें आहा तें. म्हणून ताका डेव्हलपमेंट हय भायल्या लोकांक हाडटलो भरतलो. आतां येते पळय मरे चिमला पळय उदरगत. चिमलाची उदरगत पळय. जे तळे आमचे कुदरतान आमकां देवाचे हितूनसून आमकां मेळ्ळे. आमचे पुजर आमच्या व्हडल्या जाणट्या नेणट्यांनी ज्या जाग्यार त्या उदकाचो आपलो जीवन सळयले ती जागा आतां लोकांच्या हड्ड्यार मारता. त्या खवट्याल्लो एकटो आनी तो कोण तो गब्बर सिंग एकटो आनी हो फातर.
हे तिगूय जाण मिळून हे सगळं गोंय काबार आतां ती कुशावतीचो डोंगर सहज कोण दाखोवचो ना न्हू थंय जिल्ला पंचायत मेंबर येयलो की खंय डोंगर आसा खंय कितें आसा ते सगळे हांकां काडूंक मेळ्ळें आनी ते काबार करपाचें आनी कांय ना उदरगत जायना गोंयान उदरगत जाली म्हणटा ती भायल्या लोकांची आनी हितून गोंयकारूय सामील आसा आमची जागा आमच्या एरिया भितर कोणाकूच विकचें न्हू हो जर लोकांनी ठाम घेतलो हे चिमला सारके दशा जावची ना आनी हांगासर ज्या ज्या जाग्यार येतो आतां हडपडे बी जागा हे जाला पळय असले कसले कांड जावचे ना उगडास थँक्यू